नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी ग्रेटर नोयडा हांगा इंडिया 2020 परिशदेचें उक्तावण जालें. सेमीकंडक्टराच्या उज्वल भविश्या खातीर ह्या मध्यवर्ती संकल्पनेचेर आधारीत ही परिशद 3 दीस चलतली. ह्या परिशदेंत भारताक सेमीकंडक्टरा खातीर संवसारीक केंद्र तयार करपाची कल्पना अधोरेखीत करपी रणनीती आनी धोरण आखतले. खेरीज 250 परस चड प्रदर्शक आनी 150 तज्ञ उलोवपी ह्या परिशदेंत वांटेकार जातले. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की जगातल्या सगळ्या उपकरणांत भारतान तयार केल्लें चीप आसपाक जाय अशें आपलें सपन आसून सेमीकंडक्टराचे पॉवर हावस जावपा खातीर जें आवश्यक आसा तें भारत करतलो. सेमीकंडक्टर कंपन्यांनी भारतान गुंतवणूक करची असो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो. भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 50% सपोर्ट भारत सरकार दे रही है. इसमें राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर और मदद कर रही है. भारत की नीतियों के कारण ही बहुत कम समय में 1.5 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में भारत में हो चुके हैं. आज नवी दिल्लीतल्या भारत मंडपम हांगा दुसऱ्या संवसारीक ग्रीन हायड्रोजन संमेलनाचें आयोजन जालें. ह्या संमेलनात मोदी हांणी आभासी प्रणाली वरवीं मार्गदर्शन केलें. कार्यावळीत उलोवप करतना जलवायू परिवर्तना आड ताकतिकेन काम करपाची गरज आसा असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारलो. तशेंच निवळ नितळ पृथ्वीचें संरक्षण करपा हेतान हरीत उर्जेचें खूब म्हत्व आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. India is committed towards creating cleaner and greener planet. We were the first among G20 nations to fulfill our Paris commitments on green energy. These commitments were fulfilled 9 years ahead of the target of 2030. India's installed non-fossil fuel capacity increased nearly 300% in the last 10 years. Our solar energy capacity increased over 3,000% in the same period. But we are not resting on these achievements. We remain focused on strengthening existing solutions. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राष्ट्रपती भवनात आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत भलायकीच्या मळार उत्कृश्ट सेवा दिवपी देशांतल्या 15 नर्सींक आज राष्ट्रीय फ्लोरेन्स नायटिंगेल पुरस्कार भेटोवन भोवमानीत केले. 1973 वर्सा सावन भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान नर्स आनी नर्सिंग वेवसायिकांनी समाजाच्या कल्याणा खातीर केल्ल्या सेवेचो भोवमान करपा हेतान ह्या पुरस्काराची सुरवात केल्या. महामारी, हवामान बदल, संघर्ष आनी युद्ध सारकेल्या प्रतिकूल परिस्थितीतूय लोकसेवेंत प्रामाणीकपणान वांटो घेवपी नर्सींचो ह्या पुरस्काराच्या रुपान सरकार उपकार आठयता. शिमलाचे संजोली मशीद प्रकरण सध्या बरेच पेटलां. हिंदू पक्ष संघटनेन हे बेकायदेशीर मशीद मोडून उडोवपाची मागणी करीत आज प्रदर्शनां केलीं. 2007 वर्सा सावन ह्या मशिदाच्या बांदकामा आड न्यायालयान खटलो चालू आसतना लेगीत मशिदाचें काम सुरूच दवरिल्ल्यान लोकांनी रस्त्यार देवपाचो. ह्या वेळार बॅरिकेड्स मोडिल्ल्यान पुलिसांनी तांकां आडावपाक लाठीचार्जाचो लेगीत वापर केलो. मजगतीं संजोली हांगा सध्या कलम 163 लागू करून 5 जाणां परस चड लोकांक एकठांय येवपाक बंदी घाल्या. मजगतीं घेतिल्ल्या निर्णयाविशीं तिडक उक्तायतना प्रशासन लोकांचे नैतीक हक्क काडून घेवपाचो यत्न करता अशें प्रदर्शनकर्त्यांनी म्हळां. ह्या पुराय प्रकरणाचे खोलायेन तपास करपाची मागणी भाजपाचे फुडारी अनुराग सिंग ठाकूर हांणी केल्या. कुटबण नुस्तेमारी जेट्टी आनी मोबोर फिश लँडिंग सेंटर हांगा सुमार 160 लोकांक कॉलेराची लागण जाल्या.
हाका लागून आता मेरेन 5 जाणांक मरण आयला। हे विशीं मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दूख उक्तायला। मुखेलमंत्र्यांनी सांगले की आपूण नुस्तेमारी खात्याक आदेश दिला की कॉलेराचो विख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, वो भाजपा से नफरत हो सकती है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आपके मन में ग्लानि, हिकारत, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। भारतीय संस्कृति के प्रति अपशब्दों का आप प्रयोग क्यों करते हैं? चलिए, आपने भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय समाज के बारे में कभी 4 अच्छे शब्द बोले हो, 4 अच्छे वाक्य। आप सारे लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइएगा। आप ऐलान उमर से मिलते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, भारत के समर्थक कितने सांसदों से आप मिले? भलायकी खात्या वतीन राष्ट्रीय भलायकी मोहिमेखाला वेगवेगळे 35 पदां खातीर भरती जातली। नर्स, मनसोपचार तज्ञ, लॅब टेक्निशियन, प्रकल्प सहसंयोजक, डेटा एंट्री ऑपरेटर अशा विंगड पदां खातीर भरती करतले। खात्यान 23 ते 27 सप्टेंबर मजगती भलायकी संचालनालया कडेन अर्ज सादर करचे अशें खात्यान उलो मारला। सगळ्यो सुवाती 1 वर्साच्या कंत्राटाचेर भरतले। पदा प्रमाण उमेदवारीची शैक्षणिक पात्रताय थारायल्या। पिराय 18 ते 40 वर्सां मदीं आसूंक जाय। उमेदवारां कडेन 15 वर्सांचो निवासी दाखलो आसप गरजेचें आसा। ते भायर कोंकणीचें गिन्यान आसूंक जाय। 35 वेगवेगळ्या पदां खातीर म्हयन्याक 10,000 ते 1 लाख रुपया मेरेन पगार दितले अशें आरोग्य खात्यान कळीत केलां। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांचे वांगडा दिवचलचे पुलीस स्टेशनाच्या सार्वजनीक गणपतीक भेट दिली आनी थंयच्या कार्यावळींत वांटो घेतलो। ह्या वेळार पत्रकारांकडे उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगले की गणेश चतुर्थी सारकी परब समाजाच्या सगळ्या घटकांक एकठांय हाडटा। ही परब लोकांमदीं एकचाराची भावना रुजोवपाक खूब मजत करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। सगळ्यात पयली दिवचलकार गेली कितलीशींच वर्सां सार्वजनीक गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहान 11 दीस करता। 11 दिसूय वेगवेगळे सामाजीक सांस्कृतीक कार्यक्रमूय लोकां खातीर हांगासर आयोजन करता।
खूब बरें दिसता. एक उत्साहाच्या वातावरणात बिचोले तालुक्यात एक बरें वातावरण निर्मिती जी आसा पळय ती करता. आयच्या हांव ताका सार्वजनीक गणेश उत्सवाच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. अशाच पद्दतीन तुमी खूब बऱ्या उत्साहात आपलो सार्वजनीक गणेश उत्सव मनयतो. ह्या बॅनराच्या सकयल आमी जशें म्हणटा की इररिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी आनी इररिस्पेक्टीव ऑफ द जात आनी धर्म सगळे लोक ह्या बॅनराच्या सकयल एकत्र येवचे आनी तांच्यांनी गांवांतलो उत्सव हो खूब व्हड उत्सव हो मनयचो. एशियन चॅम्पियन ट्रॉफी 2024 हॉकी सर्तींत आज जाल्ल्यान मॅचीन भारतान मलेशियाचेर 8-1 गोलांनी जैत मेळयलें. राजकुमार पाल हांणी 3 गोल करून हॅट्रिक केली जाल्यार अरिजीत सिंग हुंडाल हांणी 2 गोल केले. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर उपलब्ध आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया आज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.